तर आम्ही जे ट्रॅक्स असतात दुधसागराक वॉकिंग ट्रॅक्स ते बूक करपा लागून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमचे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या सगळ्यांनी मिळून ही साईट आम्ही आता आयच्यान ओपन केल्या आणि ह्या सायटीचेर जे कोण पळय येतात टुरिस्ट येतात ते बूक करतात आणि ते बूक केले उपरांत आमचे ते भुरगे आसा जे ट्रेन केल्ले ते टुरिस्ट गायड म्हणून त्या लोकांक एक भुरगो 10 जाणांक व्हरतलो आणि दुधसागराचें दर्शन तांकां घडयतलो आणि परत येतलो. ह्या गोष्टीक लागून आमी GTDCची चार्जीस 150 रुपया प्लस GST, CFDCचे 50 रुपीज फी चार्जीस आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे 100 रुपीज. हे पयशे जे पळय GTDC बी जे पळय घेता ते थंय तांकां सुविधा दिवपाक वापरता. आता हे फक्त आता हे म्हणजे कशें मनसून ट्रॅकच आसना तर बाकीचे जेन्ना पळय हे आसता सफारी आसता तेन्ना थंय तांकां जे आमी प्रोवायड करपा जाय कितें आसा की बरे रस्ते प्रोवायड करपा जाय, त्याच प्रमाणे आमकां चेंजिंग रूम प्रोवायड करपा जाय, आमकां टॉयलेट्स प्रोवायड करपा जाय, तेंची सगळ्यांची काळजी घेवपा जाय. ते शिवाय बाकीचे सराउंडिंग सगळे रिनोव्हेशन्स, ब्युटिफिकेशन ह्यो सगळ्यो गोष्टी टुरिस्टांक ज्यो पळय आकर्शीत करपा लागून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इन एसोसिएशन विथ गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ह्यो गजाली करून लोकांक आमी ह्यो सुखसोयी दिवपा लागून ही सायट ओपन केल्ली आसा. ही गव्हर्नमेंटाची ऑथरायज सायट आसा. आमी आज ती आमचे चेअरपर्सन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्यो चेअरपर्सन आमच्यो डॉक्टर दिव्या राणे तेंच्या हातीन आमी ही सायट आज ओपन केल्ली आसा आणि ही सायट आता फक्त ऑथरायज सायट ही एकच चलतली आणि लोक जे पळय आमचे कोण आसा तेणी हेचेर बूक करचे ऑनलायन बुकींग आणि ते बूक केले उपरांत तांकां ज्यो कितें सुखसोयी आनी बाकीचे काही सगळे दिवपा जाय ते फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची नोडल एजन्सी म्हणून तेजे अंडर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करताले आणि ते करता आसतना त्या गायडाक लागणारे युनिफॉर्म म्हणा, तांकां लागणारे सेफ्टी वेअर्स म्हणजे शूज म्हणा, बाकीच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो वील बी प्रोवायडेड कलेक्टिवली. नमस्कार. गोवा GTDC आणि GFDC मिळून आज ही साईट आमचे ऑनरेबल MLA सावड्डेचे आणि चेअरमॅन ऑफ GTDC हांच्या हस्ते आज आम्ही उद्घाटन केले ही सायटीचे. ही साईट एकच दाखवून दिता की वी आर व्हेरी सिरियस इन स्ट्रीमलायनिंग अँड रेग्युलरायझिंग जो आमचो टुरिझमाचो जो सेक्टर आसा. वी आर टॉकिंग अबाउट हिंटरलँड फॉरेस्ट एरिया. कित्याक फॉरेस्ट एरियान जे आमची बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, दूधसागर इज पार्ट ऑफ द सँक्च्युरी. सो अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट GTDC has launched this new site and this site is लोकांक जेन्ना बुकींग करपाक जाय they have to book on www.dudhsagartrekking.com. ह्या सायटीचेर जेन्ना ते क्लिक करतले फ्रॉम नाव ऑन जे टुरिस्ट त्या एरियान वचपाक सोदता, ट्रेकिंग एक्सपिडिशन्स करपाक सोदता, हांकां सगळ्यांक थ्रू दिस सायटच अवेलेबल जातले सगळे ट्रेक्स बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ स्ट्रीमलायनिंग अवर द इंटरलँड टुरिझम. आणि आमचे पर्यावरण तर आमकां राखपाक जाय. इट इज इम्पॉर्टंट की आम्ही सारखे बरेपैकी ट्रेन्ड गाईड्स घालून लोकां बरोबर लिमिट जो जे टुरिस्टाचो लिमिट आसा पर गाईड तेंय बी आमी कॅप केल्लें आसा. आनी तितलेच आमकां गाईड्स आमी थंय वाळपय ट्रेनिंग स्कुलान वचून ते द गाईड्स हॅव गॉट ट्रेन्ड आनी तांकां जे कितें पळय फॅसिलिटीज जाय ते GTDC इज प्रोवायडींग. आनी त्या एरियान आमच्या दूधसागर एरियान
वॉटरफॉल एरियान जे कितें फॅसिलिटीज जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डुईंग फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हॅज डन दॅट इज लायक थंय चेंजिंग रूम्स म्हणात टॉयलेट्स म्हणात थंय कॅन्टीन म्हणात हें सगळें आमी आतां थंय डेव्हलप केल्लें आसा आनी प्रोवायड केल्लें आसा सो जेन्ना ऑक्टोबराच्यानी बी नॉर्मल टुअर्स सुरू जातले जीपी सुरू जातल्यो त्यो तांकां सगळे ह्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो सो दॅट इज वॉट जीएफडीसी इज चार्जिंग फॉर and forestache charges of course because it's a forest area and GTDC is charging for their expertise so अशें मेळून आमी jointly हो फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा to streamline the treks आणि tours so wishing GTDC and honorable chairman all the very best की अशें तांणी हो इनिशिएटीव घेवन फुडाकार घेतलो हे स्ट्रीमलायन करपाक आणि असेच एकत्र येऊन होपफुली दिस विल बी अ व्हेरी सक्सेसफुल वेंचर. तुम्ही मेन्शन केलं पळय 50 रुपीज आणि 150 रुपीज आणि जनरल पब्लिकाक कितले प्राइस आसता फीस कितले आसता एप्रॉक्स जर इंडिव्हिज्युअल तुम्ही टॅक्स सांगले की 50 रुपये फॉरेस्टाचे आणि 150 रुपीज ना 50 रुपया जीएफडीसी बिकॉज वी आर प्रोवायडिंग द फॅसिलिटीज टॉयलेट चेंजिंग रूम्स हे सगळे वी आर प्रोवायडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉरेस्टाचे चार्जेस आर 100 रुपीज विच आर देर एट ऑल द साइट्स ऑल ओव्हर इंडिव्हिज्युअल जर वयता जाल्यार कितले प्राइस आसता इंडिव्हिज्युअल वयता तेका 500 प्लस 150 ची जीएसटी 527 टुगेदर सगळे मिळून आउट ऑफ दॅट 200 रुपीज आर गोइंग टू द गाईड 200 रुपये गाईड पर 200 पर हेड आणि तुम्ही तांकां कॅपिंग धरलं 10 जाणांची कॅपिंग काळजी घेऊन सगळ्यांक तांकां हाडपा जाय परत व्यवस्थित 10 जाणांक जाल्यार सारकें लक्ष पडटा तितलेच आमी एक्स्ट्रा गायड्सय बी ट्रेन केल्या खूप गायड्स ट्रेन केल्या तांणी सगळे तांकां शूज तांचो जो युनिफॉर्म एव्हरीथिंग जीटीडीसी हॅज प्रोवायडेड आणि सो टुगेदर इट इज जस्ट बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आर कित्याक एक यू हॅव टू कॅप न्ही खंयचे हाका ट्रेकिंग पावसा दिसान आसतले काय नो कोणाक पळय ट्रेकिंग एकदां गाडयो जाल्यो चडशे लोक मागीर गाडयांनी बसतात आनी वतात बिकॉज अदरवायज इट्स अ व्हेरी व्हेरी लॉंग ट्रॅक 7-8 वरां लागता दिसता म्हाका ट्रॅक करपाक 12 किलोमीटर वचप येवप 6 वरां वर्सभर आसतले थोडे ट्रॅकार वयता मागीर थंय ऑन द वे ते गार्बेज उडयता तांकां तुमी फायन मारतले स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन तुमचे कितें आसलें सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी हे केला पयलीं म्हणटा ते वी हॅव स्टॉप्ड अलाविंग प्लास्टीक इनसायड सो हे ऑलरेडी एट द गेट ओनली जेन्ना ते हे भरता थंय चेकिंग जाता आमच्या सगळ्या सायट्सीचेर जाता आणि दे आर स्टॉपिंग टेकिंग प्लास्टीक म्हणजे प्लास्टीक बॅग आसूनी उदकाच्यो प्लास्टीक बॉटल्स आसूनी हे सगळे वी आर प्रिव्हेंटिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज स्टार्टेड दिस सो ऑल आनीकी वी आर गोइंग टू गो इवन स्ट्रिक्टर इन टर्म्स ऑफ हे आणि प्रोवायडिंग बिन्स आणि हे सगळ्या कडेन आसात पण नॉट एव्हरीबडी हॅज अ सिविक सेन्स म्हणतात तशें सो पीपल हॅव टू ऑन देअर ओन तांच्या मदीं हें निर्माण जावपाक जाय की बाबा आमी पर्यावरण राखपाक जाय बिकॉज वी आर डुईंग ऑल आवर बेस्ट टू प्रोवायड द बेस्ट सर्विसीस टू देम बट दे हॅव टू ऑल्सो टेक केअर न्ही ऑफ नेचर ऑन देअर ओन दे हॅव टू डेव्हलप दॅट फिलींग दॅट गॉड हॅज गिवन अस सो मच ब्युटी हियर वी हॅव टू लुक आफ्टर इट. मॅडम पेमेंट मोड हा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही मोड हा ऑफलाईन कितें जातलें जर समज आतां मातशें सायटीर जेन्ना पळय वयता न्ही तेन्ना थंय कनेक्टिविटी सारकी जर ना जाल्यार ती फॅसिलिटी अवेलेबल आसता. थँक्यू.